ट्रॅक करूंक सोदता. कोर्टान मॅटर फुडल्या सोमारा येवपाचें आहा. रिझर्वेशनाचो घोळ सगळ्या कडेन जाला. सगळे लोक कोर्टान गेल्ले आसा. पूण आमी तयार आहा आनी सरकार पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन करपाक भिलो. हे म्हजो तांचे डायरेक्ट चार्ज आहा. तेंचे उलयताले की आमी पार्टी लेवलाचेर तयार आसा, मागीर ना, मागीर परते आसा. आमी पयलींच्यान म्हणलें की कशेंय आसलें जाल्यार आमी तयार आहा आनी आमी पार्टी लेवलाचेरूच इलेक्शन जोडूंक तयार आसा. जंय पडटा थंय म्हळ्यार दुसरे ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज ह्या सरकाराचेर विरुद्ध आहा, तांकां सगळ्यांक एक अम्ब्रेलाच्या अंडर टीम गोवा म्हणून हाडपाचें आमचो प्रयास आसतलो. पूण आतां सरकार भिला. सरकार इतल्या खातीर भिला कित्याक सरकाराक तांकां खबर ना कोण उरतलो आनी कोण वतलो तो. आज तांणी मजेशीर एक हें दिलो. कोर्टान तांचे एफिडेवीट म्हणटा की आतां आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटी उरना म्हणून. काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली म्हणून बीजेपी आनी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीच ना म्हणून. हे आसा ते ग्रुप ऑफ इंडिपेंडंट. हाचे खूब इम्प्लिकेशन जाता असले जेन्ना ते उलयतात. हे फक्त एक आमदारांचे ओन एफिडेवीट न्ही. that actually is a collective view of the ruling party. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताचेर उत्तर दिवंक जाय whether he believes that this is the case. If this is the case, then the composition of the house also changes. मागीर दुसऱ्यांत जाता न्ही. मागीर ऑपोजिशन पार्टी खंयची आनी मागीर ऑपोजिशन लिडर कोण, हे सगळे प्रश्न येतात. मुख्यमंत्र्यान हे इज इन एग्रीमेंट विथ दीस स्टेटमेंट ऑफ हिज MLAs और हे कोणे आदवोगादान सांगला आनी केला तांकां कांय खबरूच ना तसली काय म्हणून. सो असो इश्यू आहा. सरकार इज ऑल एट सी आनी खबर ना खंय कितें चल्लां ते उगीच हें करतात. कितें ते पेपराचेर एड रिलीज करून लोकांक पिशे करूंक सोदतात. जॉबाच्यो खबरो उलयतात. एक सायडीन जॉब दिता म्हणटा 10,000 जॉब नोकऱ्यो मेळटल्यो गोंयकारांक. दुसऱ्या सायडीन कोंकणी जे गरज आहा ते कोंकणीचे रिक्वायरमेंट काडटात. म्हळ्यार नोकऱ्यो सावंतवाडी दिवपाच्यो आसतल्यो अशें दिसता. पेडणेकारांक जे सांगता की मोपा जातले आनी तुमकां फायदो जातलो म्हणून, थंय वचून सांगलें दोडामार्गार की मोपा जावन दोडामार्गाक फायदो जातलो म्हणून. पेडणेच्या फायद्याचे विसरले. सो हे एक क्लियर दिश्टी पडटा की सरकाराक आपले प्रायोरिटीज खबर ना. सरकार वावर करता इलेक्शना कडेन सोदता. एनिवे ताका आज आमी बाब प्रशांत गडेकराक तुमच्या पक्षान प्रवेश केलो म्हणून ताका हांव आभारी. आनीक तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हडली आसतली कित्याक तो पयलो मतदारसंघ आनीक पेडणे बीन द नॉर्दर्न मोस्ट तालुका ऑफ गोवा थंय परिवर्तन हाडप हें तांचें कर्तव्य जातलें. ताचे खातीर तांणी चिकाटेन काम करचें पडटलें. सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करचें पडटलें. हें तो करतलो म्हाका खात्री आसा. आनीक बीजेपीन विचार करूंक जाय की जे बरे लोक तांचे बरोबर जे आशिल्ले ते सोडटात आनी आमच्या पक्षान कित्याक जॉयन जातात. बाब प्रशांत गडेकर म्हणटा राजेंद्र राल्लेकर आमदार आसतना तांचो थंयचो मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो. सो हे जे वतात ते कित्या खातीर वतात. 30% म्हणटा ते कितले लागलां स्थानीक लोकांक हे सगळें तोय सांगतलो तुमकां. ताजे कडेन दिवं काय पयलीं कितें क्वेश्चन आहा. सर्वात प्रथम या पक्षाने मला प्रवेश दिल्याबद्दल मी तुझ्या आभार व्यक्त करतोय. आजच्या या प्रवेश कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित गोवा फॉरवर्डचे सर्व माननीय आपले आमदार विजय सरदेसाई तसेच हिवीचे माजी आमदार आणि
बहुजन समाजाचे एक नेते किरण कांदोळकर, शिवोलीचे आमदार विनोद पालयेकर, हे आमचे मित्र ॲडव्होकेट जितेन गावकर, पत्रकार, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मी काही असा वक्ता किंवा प्रवक्ता असा मी नाही आहे, पण माझी सुरुवात जी आहे 1998 मधून मी भारतीय जनता पार्टीतून एक सामान्य कार्यकर्ता ह्या सुरुवात केली. त्याच्यानंतर कार्य करत असताना मी साधारण 2012च्या निवडणुकीला मी भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष या नात्याने मी माझी यशस्वी कारकिर्दी अशी केलेली पार पाडलेली आहे. त्यावेळी राजन आर्लेकर साधारण 17,500 मतांनी त्यांना आम्ही मदत देऊन आम्ही त्याला निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आम्ही करून दाखवलेला होता. त्यानंतर 2015च्या निवडणुकीला मी स्वतः नगरसेवक म्हणून निवडून आलो. आमचं समाजाबद्दल किंवा इतर जवळचे संबंध आहेत आणि मला खात्री आहे की माझ्याबरोबरचे ज्यावेळी मी मंडळ अध्यक्ष होतो त्याचे पण आमचे काही जुने कार्यकर्ते आहेत, प्रत्येक भागातून आहेत, ते स्वाभिमानी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी मी संपर्क करून मी असा विचार केला की मी असं पक्षामध्ये प्रवेश करतोय, तर तुमचं सहकार्य असं त्या लोकांनी मला नक्की तर पुढे जा, आम्ही तुझ्या मागे आहे. कारण पेडण्यामध्ये 2017 म्हणजे पेडणेकरांच्या चुकीमुळे आम्ही म्हणूया की जो आमदार पेडण्याला भेटला त्याचं जर तिकडे माफिया राज्य आहे त्याला प्रत्येक पेडणेकर हा वैतागलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक पेडणेकरांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल खतखत आहे. पण पेडणेकर प्रत्येक जण स्वाभिमानी आहे. येणाऱ्या निवडणुकीला पेडणेकर जी काय पेडण्याची हे आहे माती आहे ती त्याला नक्की दाखवतील आणि त्याला परत त्याच्या जागावर पाठवतील ही मला खात्री आहे. आणि गोवा फॉरवर्डचं जर परफॉर्मन्स आम्ही विधानसभेमध्ये बघतो, कारण विजय भाईंचं जे परफॉर्मन्स आहे ते बघून मी खरोखरच म्हणजे आश्चर्य असं वाटतं की नेता असायला पाहिजे तर तो विजय भाई सारखा असायला पाहिजे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अभ्यासपूर्वक भाषण करणं, विचार मांडणं, हे असं होऊन म्हणजे असं वाटतं की पेडण्यामध्ये साधारण कुठल्याच पक्षाने पेडण्याच्या मातीतला असा निवडणूक उमेदवार असा घोषित केला नव्हता. पण विजय भाईने सर्व समाजाला पुढे नेऊन जे कार्य केलंय म्हणजे जितेन गावकर सारख्याला पहिल्यांदा उमेदवारी जाहीर केली. आणि मला अभिमान आहे की मी स्वतः भंडारी समाजाचा आहे, तर माझ्या समाजाचे दोघे जण पण मंत्री होऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री झाले. हा मला एक अभिमान आहे त्यांच्या विजय भाईबद्दल. तर या याच्याने मी गोवा फॉरवर्डमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि माझं जे कार्य आहे म्हणजे मंडळ म्हणा किंवा बूथ कमिट्या म्हणा हे आम्ही सर्वजण करून पुढे नेणार आहे, एवढंच सांगतो. पेडण्यामध्ये नगरपालिका तुमचं मित्र तर तुम्ही सगळ्याच जागांना काय ठराव? हो, सर्व 10 जागांना मिळणार. आमचं एक वॉर्ड हा तो 3,500 म्हणतात, त्यांचे एक वॉर्ड 500 टोटल त्यांचे 3,500 आणि आमचं 1.5 वॉर्ड असतो. Understanding as far as if you think about, especially you said all of what in municipal council. Even we have asked to review. You understand as far as municipality codes is concerned. See, in last election 2015, there was an understanding that Mr. Digambar Kamat's panel was called Model Markham. My panel was called Fatrada Forward. We fought the election together. Together means we did not field candidates in Markham and they did not field candidates in Fatrada. But we campaigned commonly. Wherever the candidates wanted us to campaign commonly. Suppose अशें दिसलें की हांवें येवचो म्हणटा आनी आपयला आमी गेल्ले. हो अरेंजमेंट चाललो सारको. म्हजो चेअरपर्सन जालो, तांचो वायस चेअरपर्सन जालो. We shared power also.
gave stability. Subsequently, after we joined the government, things changed. But we did not concede any ground to BJP anywhere. Completely gave a stable council to the municipality. Now, Mr. Kamath has also expressed his view that he would like this type of a arrangement to be repeated once again. So I have absolutely no problems with this arrangement. We will fight in Margao together if Mr. Kamath continues with his initial proposal. Discussions have taken place. Discussions have been, I met him last night. He is also aware of Gadekar joining today in our party. ताका थंय सांगिल्लें आहा हांवें की तांचे जर कोण सारके आसा बरोबर घेवन करूं येता. So this can go everywhere, all in all municipalities. We want to work even in Mapsar, where Kiran is going to be the local leader because he knows the situation better than me. We have decided that we may field 3 candidates only in Mapsar. The rest work with MG and the. As far as Margao Municipal Council is concerned, Reginald, myself, and Digambar Kamath will be together. So the Reginald's 3 wards are also in within it. We will be together. Prima facie अशें दिसता आतां. आमचे तूं जाणा आमचे डिसिजन हांगा जाता. आमची डिसिजन कशी जातात ती कितें आहा तें पळोवंक जाय. So I am okay with it. So, but all 3 of them come together confident of sweeping the polls like BJP says. Most of See, the the point is what we have to. It is now a ballot. It is not a machine. How BJP will sweep if there is a ballot? Huh? If you recall that the Maharashtra government has taken a decision very recently to switch over to ballot. Why people are switching over to ballot? You should know. Why? What elections happened in Punjab? Was it ballot or EVM? So when there is no EVM, how can BJP sweep? Huh? What type of a doctor is required to tell you this? साधे आहा मरे ईव्हीएम असल्यारूच ताका चान्स आहा नाजाल्यार ताका आनी आनी कांय चान्स ना आनी तातले तातून गोंय असले धाकटे प्रदेशान जंय आमकां मतदारसंघ आनी वॉर्डाचें मॅपिंग करूं येता आमी थंय आमकां कळटा कोण खंय मतां मारता आनी कोणें खंय मतां मारल्यानी म्हाका बीजेपीक पळय बीजेपीक आतां आमच्या भाड्यार थंय फातोर्डा बी गांजा पार्टी म्हणटा नाजाल्यार भ्रष्टाचारी जनता पक्ष म्हणून फामाद जाल्लो नाजाल्यार कोळसो पार्टी म्हणून सो कोळशाच्या पार्टीक गांजा पार्टीक मतां मारतलो कोण कित्याक मारप ती फुडले जनरेशन करपाक आमी क्लियर सांगिल्लें आहा चुकून जर एक तांचो कोण आयलो आमचे भितर झगडी बी जावन they may say it is a mandate for ganja that's a mandate for coal they have done in the past they have done it in Zilla elections were not fought on any issue but they made linear projects as an issue so हे फुडें जावपाची संभावना आसा ती जावंक दिवप ना हे लोकांक आमी जागृताय हाडल्या लोकां मदीं फुडल्या इलेक्शनाक असेंब्ली अंडरस्टँडिंग आसतली अंडरस्टँडिंग आसपाचे वटीन चालू आहा आमकां जे लोकांक जाय ते करूंक जाय लोकांक कितें जाय की सगळ्यांनी एक येवचें आनी हो भ्रश्ट सरकाराक घरा लागचो हें लोकांक दिसता आतां लोकांक दिसता तें जर तूं करना जाल्यार तूं जिखपाक तुजे चान्सीस कमी आसता हें म्हाका दिसता म्हाकाय खबर आहा आनी सगळ्यांत जुनी पार्टी देशांतली ताकाय खबर आसूंक जाय So it is so open. Now, for example, if we want to go to Penning and win the election, first thing is that we have to accept that imported candidate Jiksanam. Mr. 30% is also imported. So we have given a son of the soil. जो लोकांचो डिमांड आहा आज बाब प्रशांतान कितें सांगला तुमकां की लोकांचो डिमांड इतल्या वर्सां आशिल्लो की स्थानीक मनीस आसपाक जाय पेडणेचो म्हणून आमी कॅन्डिडेट तसो दिल्लो आहा आनी आमचो मॉडेल सारको आंबेडकराचो मॉडेल आहा इवन द कम्युनिटी एज वेल एज द लॉयर स्टेटस एक्झॅक्टली फिट्स आंबेडकर सो बाबासाहेब आंबेडकर जो घटना बरोवंक पावलो ज्याने आमचे लोकशाहीक
पयलो स्टेप मारलो देशान ताका एक आदर्श धरून रिझर्व्ड मतदारसंघात ताजे भशेन एक मनीस लोकांक दिवप जो लोकल इम्पोर्टेड न्ही हे आमी केल्ले आहा हे अशें करतकर म्हाका दिसता लोक एक्सेप्ट करतात तशें लोकांकूय जाय की सगळ्यांनी एक जावचें म्हणून आमी ते टीम गोवा म्हणून म्हणीत आहा केन्ना केन्ना वायट दिसता की इतले आमी टीम गोवा म्हणटात ते आमकांच कित्याक लागता काय म्हणून कित्याक आज दुसरे लोक जे आहा जे एक्टिव्हिस्ट आहा ते उलोवंक लागले सेम भाशा त्यांनी म्हणजे पयलीं खूब म्हणजे टवळे उडयला म्हजी कादरबाजी खूब केल्या ते पासून हीच भाशा उलोवंक लागल्या की सगळ्यांनी एक जावंक जाय म्हणून जेन्ना सगळे लोकूच तर म्हणटात सगळे एक जावंक जाय म्हणून तेन्ना दुसरे उलोवपी मनशाक थंय वाव आहा. Do you predict early assembly polls? Looking at the current situation scenario, कितना चल रहा speculation कर रहा है. See, if BJP loses the municipality election, not fought on party lines, and they know that they are going to lose the election, therefore they have firstly decided not to have it on party lines. Now, beginning election करप म्हळ्यार कितें मीटर डावन मीटर बंद जावप हांकां आमचो मिटर चालू दवरूंक जाय मिटर आमचो चालू कित्याचेर आहा कोळशाचेर आहा कझिनोचेर आहा ड्रग्सांचेर आहा एंड द शो इज गोईंग ऑन कोविडाचें वॅक्सिनेशन दिवपाक अजून तयारी ना आमची वॅक्सिन पावला खंय कितली येता गोंयांत आनी ती खंय पावतात कोणाक पावतात ती हाजेर कांयच क्लॅरिटी ना पूण आमचो मुखेलमंत्री आज आमच्या मतदारसंघात गेला दोळे चॅक करपाक कोणाचे फातोर्डेकारांचे दोळे सारखे बरे आहा तांच्या दोळ्यांचो कांय प्रॉब्लेम ना तांणी सगळे प्रगतीची मुख्यमंत्र्याच्या टायमार जावंक ना ती तांणी पळयल्या आता मुख्यमंत्र्यान आपले दोळे चॅक करचे आनी फातोर्डा एक राउंड मारचो की आपूण नासतना कितें केलें आनी आपूण आसतना आपल्यान कितें करूंक जाय आशिल्लें आपल्या मतदारसंघात हें ताणें शिकचें आनी ते कोण हाडल्या पळय दोतोर म्हणून खंय तरी आयला आज एक व्हायरल जाला की तो कोण ऑर्गनायज करतो दोतोरूच न्ही म्हणून सो आमचे फातोर्डेकारांचे दोळे प्रिशियस लोकांनी दोळे राखचे उगीच कोणी व्हरता म्हणून कितें करून दोळे मागीर ते रिप्लेस जायना त्रासान पडूंक शकता मनीस सो हाडटा ते मनीस सारखे जेन्युइन लोकांक व्हरचे कोण फ्रॉडांक व्हरून फातोर्डा बी व्हरपाक गरज ना आमी फातोर्डा अशे हाय स्टँडर्ड्स मेंटेन करतात आय एम विलिंग टू स्क्रीन माय एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी for preventive heart checkup, which is a next generation analysis. Like it's called strain echo. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान म्हणजे कोरासावान तुका पॉसिबिलिटी जर आहा अटॅक येवपाचो वो ब्लॉक जाल्लो आसा हें तुका कळटा असलें करपाचें आमी विचार बी करतात थंय मोगीत 2 पयशांचे ते हे दोळे चॅक केले म्हणून तसले घेवन लोकांक फोटो नाकात येता जाल्यार पावर घेवन या कळलं का नाही आणि म्हजें नांव घालता तुमी जर हांवें केन्ना जावंकूच नांव आहा म्हणून आय वूड नॉट लायक टू असोसिएट विथ सच टायप ऑफ फ्रॉड मेडिकल कॅम्प्स एस्पेशली वेन पीपल आर नॉट जेन्युइन पीपल आर सपोज कोण तरी भक्त खेळटात दुसरो बॉल मारपाचो कितें तो ऑर्गनायज करता आनी लोकांचे दोळे गेले जाल्यार कितें करपाचें आमचे आनी थंय फोटो कित्याक सो विचारून फोटो घालूंक जाय न्ही विश्वजिता पळय हांव सामको पब्लिकली सांगूंक सोदता नांव म्हजें तरी नांव म्हाका लोकांचें पडूंक ना हांव हे सरकारा कडेन असोसिएट करना खंयचेच हातून आनी म्हजो फोटो बी नाका थंय घालप ना जाल्यार बरें असलें हातून कित्याक चुकून कितें जालें आनी कोणाच्या दोळ्याक कितें जालें जाल्यार आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आमचे थंय एक फुटबॉल खेळटा भुरगो भायर पडलो ताजेर आमचेर केस केल्ली आहा आनी हे रावले आतां आनी केन्नाय तरी रोहन खंवट्याक बी कसो उखल्लेलो हातून कितें तरी तें एसेंब्लीन ताका खबर ना हांव दुसरे भशेन हांव बेल बी काडपी ना हांव वचून बसपी थंय कळ्ळें तुका न्ही हे सरकाराक दिसूंक पळोवंक जाय की सरकार भिवयता ते कोणाक भिवयता ते तकलेन धरा म्हणून आमी भिवपी मनीस न्ही असल्यार आनी पुलिसेकूय सांगूंक सोदता हांव जे कोण टार्गेटेड हे करतात पळय हे 1 वर्स आहा मागीर तुमी बी स्कॅनराचेर आहात किरणाचे अगेन्स्ट ताजे वर्करांचे अगेन्स्ट जे टार्गेटेड चालू आहा जे करपा खातीर आज नवे वस्तू पसून हाडल्या हांवें जे उलयले तेन्ना स्वयंपूर्ण मडको हाडपाचो आहा म्हणून तो हाडिल्लो आहा स्वयंपूर्ण मडको तो कोण जाला कोण मेन गोवा बाजार म्हणून तो कसो तुमकां खबर ना म्हाका खबर ना
नॉर्थ गोवा बेस्ड रुलिंग पार्टी कनेक्टेड नंबर लागत ना खंय कोणाक सगळं संभाल अंडर हे कितें कुकी म्हणून कोण हा हे सगळ्याक जे कितें हाडला हे सरकारान हांवें सांगिल्ली वस्त सारकी जाल्ली आहा नवे वर्साक हांवें 2 वस्तू सांगिल्ल्यो एक तो स्वयंपूर्ण मडको दुसरो गांजा हाडटा म्हणून गांजा हाडटा म्हणून निलेश काब्रालान हे केलें एडमीट केलें दुसरे दिसा मडक्याचे कोणें काय उलोवंक नाशिल्लें आतां आयलो तो सो इन्फॉर्मेशन सारकें आशिल्लें आनी पार्टनर कोण आहा तेंय सांगिल्लें हे पार्टनर आहात Sir, yesterday government gave the extension for the casino. What do you like to say about it? Casinos have bought the BJP. Extension, I don't have a decision taken by the government on extending casinos. Normally should not evoke a reaction. I am not against casinos for that matter. But I am constrained to give you an opinion because the Panjim MLA had made a tall claim that in 100 days he is going to get rid of the casinos. He personally stood there when that Gopal Kanda's casinos, all those extensions were removed. Now that Gopal Kanda's extensions have become concrete. They have become sarke permanent. Which means the Panjim MLA is bought lock, stock and barrel by the casinos. And the municipality is also bought. So they should say that we have already sold ourselves. त्या आणि दुसऱ्या भशेन कित्याक सांगतात आता ते कितें म्हणटात की ट्रॅफिक आमी मॅनेज करतले म्हणून सो कझिनोचे ट्रॅफिक ऑपरेट हे जाले कितें ते ट्रॅफिक अटेंडंट्स सो सीसीपी हॅज बिकम ट्रॅफिक अटेंडंट फॉर कझिनोज ही आमची लायकी आणि ही आमची राजधानी म्हळ्यार चित्तू आनी आमी म्हणूंक नासले ते 100 दिसांक काडटलो म्हणून ह्याने म्हणिल्ले ताणें उत्तर दिवंक जाय आतां ताका तुम्ही प्रश्न कित्याक विचारना ते नकळो हांव जाणा न्यूजपेपराकूय तांचो हे आहा कित्याक सगळ्यान एड रेव्हेन्यू चड येता कझिनो कडच्यान ते दिसांनी जावचो रे वी डोंट वॉन्ट टू पॅरलायज द इंडस्ट्रीज आय एम पर्सनली नॉट अगेन्स्ट कझिनोज टू से बंद उडय म्हणना पूण उलोवचे पयलीं विचार करून उलोवंक जाय हांवें खंयच आमचे मॅनिफेस्टोन कित्यानूच कझिनो काडचे म्हणून तेन्ना पळोवंक ना हांव पयलें तुमकां सांगता आय एम नॉट personally against casinos because now it is a business which has got established. People are dependent on it also. हे पळय मरे ते करतलेच न्ही तूं जेन्ना सरकाराचो मनीस आहा तो ट्रॅफिक अटेंडंट जावपाक तयारी दाखयता मागीर माफी आनी कितें तांकां सगळें करतले ते एक दीस गोंयीन व्हर म्हणटले म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाचें हय. सगळें पणजे ते टार्गेट आतां आमचें कितें हांव पणजे काय रावपाचो ना ओके कोण रावपाचो आहा पळय ताणें मातशें चिंतचें आमी जंय आमी सीट घालूंक सोदता आमी क्लियर केल्लें आहा पणजे काय आमी अजून मेरेन कांय तशें उलोवंक ना तुमकां दिसना अशें पण सुरेंद्र फुडतात बी आतां फुडें सरल्या म्हाका दिसता जे कोण समविचारी लोक आसात जेन्ना नांवां खूब काडल्यांनी तांचे भितर गट्स आहा काय ना ते म्हाका खबर ना असं जाल्यार ताणी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आमी आमकां सगळ्या कडेन करपाक टायम ना पण तांकां असा गट्स आहा जाल्यार नका हांव यू हॅव टू चॅक तुम्ही आता गोवा टीम आमी करूंक जाय रे, पण पणजेय करूंक जाय आशिल्लें. दर्या ते इलेक्शन 2दा जाता. आतां कोर्टाचे कितें निकाल येता तो पळोवया. जर 2 टायमींग आशिल्लें जाल्यार वी वूड टेक इंटरेस्ट. बरोबर आहा म्हणून वी डोंट हॅव द टायम फॉर इट. Sir, few days back, one regional party has been formed and who is claiming that they will form the government Yeah. in this coming election. What do you like to say? What is the name of the regional party? RG. RG is Rahul Gandhi. Revolutionary vote. I've been many a time saying that mercenaries cannot be revolutionaries. क्रांतिकारी जर लागतो जाल्यार सुपारी घेवंक जाय. हें हांव म्हणटा पूर्ण विचार करून म्हणटा. आनी म्हाका खबर आहा कितें कोण तांचेर चलयता ते पळय. पूण ताका सिंबॉल बी मेळ्ळो मागीर कसली पार्टी फॉर्म जाली तरी. पार्टी फॉर्म जाता सिंबॉल मेळटा तेन्ना पार्टी मारतली.
आणि कितें न्ही ताणी दे ऑलरेडी डिसायडेड आपण प्रायम मिनिस्टर पसून जावंक शकता म्हणून. सो दॅट टू हाय फॉर अस टू कमेंट. Sir, one more thing is that Kiran Bharat, NCP chief on the Philippine statement that we are ready to take those 10 to 12 MLAs if anything happens. What is this? तसो जर आमी म्हणटा टीम गोवा आणि टीम गोवा म्हणटा आसतना समविचारी जे लोकांच्या माइंडान आहा लोकांचे सेंटिमेंट आहा ते घेवन आमी सगळ्यांनी मेळून फुडें वचपाक जाय. पण एनसीपी जर म्हणटा की आमी ते काँग्रेसींतलो कचरो बीजेपीन गेलो आणि तो बीजेपीतलो कचरो जर आपण घेतलो म्हणजे जाल्यार आमी एनसीपी वांगडा आमचे अलायन्स जावंक शकना. एक सुद्धा आमदार जो काँग्रेसीनसून 10 आमदार फुटून जे बीजेपीन गेल्ले आहा तितूंतलो एकल्याक सुद्धा खंय जर पार्टी तिकेट दिता खंयची जाल्यार आमी एज अ इंडिपेंडंट वयतले. But even Lafasioनी पण स्टेटमेंट केला की सोडून आमकां ऑफर केली कोणी ऑफर केली एनसीपी तेजो. तेच सांगता न्हू एनसीपीक मागीर घेवन बसोनी तेंकां. So you would not like to take it? ना ना तेंकां घेवन वचप म्हणजे आपल्या पांयार कुराड मारप. सध्या जे राजकारण घुंवता पळय हे काँग्रेसीनसून फुटोन 10 आमदार गेले हेजेरूच लोक नाराज जाले न्हू. आणि हेकाच लागून बीजेपी सुद्धा आपल्या पांयार कुराड मारलेली आहा हेंकां घेवन. सो तेंकां बीजेपीन आयदर घेवन बसोनी आनी एनसीपीन घेवन बसोनी. आमी एनसीपी वांगडा अलायन्स करपाक रेडी आसतले जर ते न्यू कॅन्डिडेट आनी तेंचे दुसरे कॅन्डिडेट घालता हे 10 सोडून जर कॅन्डिडेट आसात तेंचे जाल्यार आमी युती करपाक रेडी आसतले. नाल्यार एनसीपी वांगडा म्हाका दिसता युती जावपाची संभावना ना हेंकां जर घेता जाल्यार. फरक कितें उरलो तर फाल्यां एनसीपी तेंकां परतून जिखयतली बाय चान्स ते जिखले जाल्यार आनी आहा तशें बीजेपीक विकतली मागीर लोकांचो सेंटिमेंट खंय उरलो. सो तेका लागून विचार करचो तेंच्यांनी ते तेंचो विशय एनसीपीचो विशय तेंकां घेवप वा ना घेवप तेंच्या वांगडा युती करप वा ना करप हो आमचो विशय. आमी युती करपाक असल्या लोकां वांगडा रेडी आसचे ना. काँग्रेसी कडेन सांगले न्हू लायक मायंडेड. आता तेंचे जर आमदार म्हणटात एफिडेविट दिता सुप्रीम कोर्टान की काँग्रेस उरलेलीच ना म्हणून आयजूच पेपर वाचतालो हांव. पण तरी आसतना आमी ते मानिना. काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस वोटर एव्हरी मतदारसंघात म्हणजे मोस्ट ऑफ द मतदारसंघांनी गोंयच्या वोटर्स आहा लिडरांचे हांव नकळो. सो पण काँग्रेसी वांगडा युती जावची म्हणजे सगळे समविचारी जे लोक आहा हे वांगडा येवन इलेक्शन लढचे अशे एक लोकांचे एक भावना आहा. ते भावना कडेन आमी लोकांचे भावना वांगडा रावतले. Vijay, one more thing is that earlier also he has spoken that Lapasi and Vipera. If that is the statement what they have affidavit and Dilla Bagala, is it that the opposition leader came the opposition leader too म्हणून? That's what I said. Implications of that statement are it's a loaded statement. If it is just given for the heck of it, give Supreme Court something, then it's another story. But if their party, the ruling party, the leader of the house, agrees with it, or the speaker agrees with it, then the implications are many, including that the largest party in the opposition becomes us. Not that I want to be anything at the moment. I am looking at 2022. I am seriously telling you that I am looking only at 2022. Whatever that is happening now is just by the way. It is the road to 2022. What could be the verdict on 26? I know. No, I don't know. See, there are two things. One is the 10th schedule of the Constitution has been molested, raped, and murdered in India. Karnataka, the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, disqualified MLAs. MLAs went in appeal to the Supreme Court. They remained disqualified. They contested by polls. Supreme Court allowed them to contest by polls. So the 6-year disqualification, where it went? They contested, they won, they have become ministers now. Now another one of them went to become an MLC and tried to become minister, was not allowed. So this has become such that 10th schedule of the Constitution, which is the anti-defection law, has to be reviewed by the nation's parliament. If Mr. Narendra Modi is serious in trying to give a clean governance to the country, he should review 10th schedule of the Constitution. 10th schedule is today, it is
basically made to prevent defection, not to facilitate defection. The way it is now being interpreted, it is facilitating defection by saying no, here 2/3. 2/3 parent party haraga. Why is Cleophas and Wilfred Tissa saying this? Because the requirement is that the party should split. Party means the whole parent party. You cannot look at it in bits and pieces, you know. So, Maka Dista, I don't find any hope in this thing. One is because the speaker, main issue in Goa is justice delayed is justice denied. Speaker has slept over this. He has given filthy reasons, including COVID being the reason. And there is no Congress party. So why COVID लागला तुका? तू online घेवपाचें म्हणलें. Online hearing जालें ना? हाँ? ये linear project pass झाले ते किती झाले? कशे झाले? Online झाले ते. It was not in presence, physical presence. That wildlife board that met and that allowed those linear projects was done in the online status, virtual. Virtual hearing घेवपाचें मरे. कित्याक घेवंक ना? So these people have just, you know, they are trying to facilitate defection. This is an illegal government that's going on. सगळी डिसिजनां ताणें घेतल्या आनी जे कितें पयशे केल्या सगळे all have to be recovered from them. But who's going to go to the court? I have not gone to the court. Congress has gone. Let them see how it goes. I don't find any hope in this. I find that it is just a ripple being created. एक न्यूजपेपराचेर आज एक न्यूज येतली तितलेंच तें 26 तारीख मागीर हांचो द शो मस्ट गो ऑन, शो विल गो ऑन. तूं सांग मरे म्हाका, मायकल लोबो उलयतालो की रिव्यू द परफॉर्मन्स ऑफ ईच MLA मिनिस्टर. तनावडे आणि प्रमोद सावंतान सांगले ना ना रिव्यू बी काय करपाक गरज ना, सगळें बरें आहा. म्हळ्यार कितें, जे चोरतात ज्याने आपले हे परफॉर्मन्स दाखोवंकूच ना, जे टार्गेट जाल्ली ती सेट केली ती करूंकूच ना, ते सगळे पता येत ना. सरकारच तसो केला, रातचो सरकार म्हणून. दिस एंटी डिफेक्शन 10th schedule is leading to midnight governments. That's the biggest problem. आता पळय कोणाक हे मायकल म्हणटा म्हणून मायकलाक बरावलो मरे हाडलो. आता धुकलून मातशें एक डॅश मारल्यार मायकल गेलो. इतल्याचो हा मायकल. कळ्ळें तुका न्ही? सो ती डॅश मारून भायर सरचे पयलीं नाक राखचें, स्वाभिमान दवरूचो आनी बंड करचो, जाल्यार फुडें लिडर जातलो. टेक हिज ओपिनियन ऑन दीस. थँक यू.